घरासारखी करूंक एनओसीची गरज ना. 3 दिसा भितर पंचायतीची मान्यताय. 5 वर्सांचो हाज टॅक्स पुरो. मंत्रिमंडळ बसकेत महत्वाचे निर्णय. सरकारी गाडयो पावणेक. म्हादयचे उदक मलप्रभेत व्हरपी भंडुरा नाल्याच्या कामा आड खानापूर शेतकार ॲक्टिव्हिस्टांची सभा. गोंय सरकारान कायदेशीर हस्तक्षेप करचो म्हूण उलो. क्रायम ब्रांचीच्यो वेर्णा, बांबोळे, वास्को IPL बॅटिंग ऑनलायन गेमिंग रॅकेटांचेर रेडी. 34 जाण ताब्यात. 40 लाखांचे मोबायल, लॅपटॉप, गॅजेट्स, कॅश जप्त. बेकायदेशीर बांदकामाविशीं मंत्र्यांचे जाय ते स्टेटमेंट. आरजी म्हणटा आदी गोंयकार डिफायन करात, उपरांत साल्वार करूंक कायदो. भायल्यांची भर नाका. राणा खाते करतले 3,500 सर्वे नंबरांचो सर्वे. अतिक्रमण वा बेकायदेशीर गजाली मेळ्ळ्यार खर कारवाय. राणा मंत्र्याचे खारपुटी सांबाळाक पावल. भारतीय नौदळा खातीर भारत सरकारान फ्रांसाचे 26 राफाल फायटर जेट कंत्राटाक दाखयलो बावटो. रोखडीच 64,000 कोटी खर्चाची कबलात. विमाना नौदळाच्या विमानवाहू बोटीचेर. 26/11 मुंबई आतंकी हल्ल्याचो सूत्रधार तवाहूर राणाचे अमेरिकेंतल्यान प्रत्यार्पण. सकाळी खासा विमान भारतात. NIA करतली चवकशी. चवकशेचेर नदर. पश्चिम बंगालात वक्फ सुधारणा विधेयक लागू जावचे ना. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचे वक्तव्य. सगळ्यांनी खंय एकठांय रावंक जाय. वक्फ विधेयकाक विरोध. बांगलादेशाचे चीना बरोबर संबंध वाढिल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारताचो मोठो निर्णय. भारतान घाल्ली ट्रान्सशिपमेंट सुविधा बंद करचो निर्णय. अमेरिका चीना मदीं टॅरिफ वॉर चडार. डोनाल्ड ट्रम्पाच्या 104% आयात शुल्क लावपाच्या निर्णया उपरांत चीनाचो मोठो निर्णय. अमेरिकेचेर लायलो 87% आयात कर.